मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सरकारी नोकरेक लायता म्हूण मंत्री वा मुखेलमंत्र्याच्या नांवान कोणूय दुडू मागत जाल्यार पुलिशेन कागाळ करपाची सुचोवणी लोकांक केल्ली. ताचे गोंय प्रदेश काँग्रेसीन स्वागत केलां आनी कांय गजालींचेर प्रस्न उबे केल्यात. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान काँग्रेस हावजांत पत्रकार परिशद घेतली. मुखेलमंत्र्यान केल्ल्या विनवणेचें स्वागत करतानाच मुखेलमंत्री मंत्र्यांनी भ्रश्टाचार चलयला ताचेर कित्याक वगी रावता, ताचेर कित्याक कारवाय करना असो प्रश्न केला. करप्शनाच्या अगेन्स्ट तेजी जी फायट आसा तो जर खऱ्यांनीच ती करपाक सोदता जाल्यार तेका आमी सपोर्ट गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी तेका पूर्णपणे सपोर्ट करतात, तेका सहकार्य करतात आनी तेका वयल्यान शाबासकी दितात. जर तो सिरियसली करप्शन फायट करपाक सिरियस आसा आनी जर तो फक्त एक परसेप्शन क्रिएट करपाक सोदता आनी ते सुद्धा धाकल्या लोकांक हें करून, म्हणजे पयर तेजो एक स्टेटमेंट आशिल्लो की नोकर भरती करता आसतना ऑफिसर पयशे घेता म्हणून, पूण मंत्र्या बाबतींत कांयच उलयलें ना. म्हणजे मंत्री पयशे घेता, मंत्री करप्शन करतात, तेजेर तो कित्याक उलयना. करप्शन जे हायर लेवल जातात आनी जेन्ना हायर लेवल लोअर लेवलांचेर प्रेशर हाडटा आनी करप्शन करतात त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यान एक शब्दूय काडूना. मंत्र्याच्या करप्शनाचे बद्दल कांयच उलयलें ना. सो ते जॉबा खातीर आसा, वेगळ्या मिनिस्ट्री आपल्या ज्यो तेंचे कडेन खातीं आसात त्या खात्यांतल्यान करप्शन करता त्या बद्दल कांय उलयलें ना. सो बारीक हांकां चिडोवपाक इजी. सो मोठ्याच्या करप्शनाचेर उलोवप ना. हेजे भितरले सिरियसनस कितलो तो आसा त्या सिरियसनसाचेर आमकां मातसो दुबाव दिसता. सो मुख्यमंत्री तर सामकोच गंभीर आसा ह्या इश्यूचेर, सिरियस सामको आसा. ताणें करप्शनाच्या मूळ जें आसा त्या मुळान वयचें, त्या मुळान हात घालचे. मांडवी न्हंयन मुखेलमंत्र्यान उक्तावण केल्ले रेस्टॉरंट तपास करपाचो न्यायालयान आदेश दितकच गायब कशें जालें? मुखेलमंत्र्यान बेकायदेशीर रेस्टॉरंटाचें उक्तावण केल्लें काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन केला. तशेंच गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान हाचे बद्दल खुलासो करचो, ते रेस्टॉरंट कायदेशीर आसले काय बेकायदेशीर अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. डुप्लिकेसी आसा मुख्यमंत्र्याची, हिपोक्रेसी आसा ती एक्सपोज जाता. आतां हो फ्लोटींग रेस्टॉरंट इनॉग्रेशन कोणें केलें? मुख्यमंत्र्यान केलें. म्हणजे एक गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री एक फ्लोटींग रेस्टॉरंट जाका कसलीच परमिशन ना, CRZ वायोलेशन आसा, एनवायरमेंटाचे इश्यूज आसात आनी हे रेस्टॉरंट मुख्यमंत्री इनॉग्रेट करता. मेसेज कितें धाडटा? आर यू सिरियस फायटिंग अगेन्स्ट करप्शन? काय तूं इलिगलिटीज एनकरेज करता? तूं सिग्नल कितें धाडलो तुवें सगळ्यांक डिपार्टमेंटाक की आपणें इनॉग्रेशन केल्लें आसा, हेजेर कोण जाप विचारपाना? इज दॅट अ सिग्नल चीफ मिनिस्टर वॉन्ट्स टू गिव इन वन सायड and he is trying to show that he is fighting against corruption other side? सो मुख्यमंत्र्यान ह्या इश्यूचेर जे रेस्टॉरंट इलिगली जाल्ले आशिल्ले आनी जंय इन्स्पेक्शन जावचे पयलींच ते रेस्टॉरंट नाच जाता, डिजापियर जाता. मुख्यमंत्र्यान ह्या हेचेर क्लियर स्टेटमेंट करचें. फर्स्ट म्हणजे तें इल्लिगल आशिल्लें काय लिगल आशिल्लें, आनी इल्लिगल आशिल्लें जाल्यार तुवें तेजें इनॉग्रेशन कित्याक केलें, आनी तुवें जर तें इनॉग्रेशन इल्लिगल आसतना केलें जाल्यार तूं करप्शनाक कसो फायट करता हें लोकांक कशें बिलीव करचें? काय तूं एक बेश्टेच परसेप्शन क्रिएट करपाक सोदता की आपूण करप्शन फायट करपी येयला म्हणून?